हजारांनी गोयचे तरणाटे कामाक लागून सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातात स्थायिक झाल्यात. फाटले 3 दीस थंय चलपी क्षेपणास्त्र हल्ले आणि सायरनाक लागून गोंयकारांमदी भिरांत पातळ्या. मजगती मुळात गोयच्या पणजी आणि सध्या कामाक लागून कुवेतात स्थायिक जाल्ल्या एका तरणाट्यान चिंतेचे कारण ना अशें स्पष्ट केलां. हांगा फक्त अमेरिकेच्या तळाचेर इराणान क्षेपणास्त्र फोडल्यां, बाकी काय करूंक ना अशें तांणी म्हणलां. पळयात. आयज सध्या सिच्युएशन सेम तशेंच आसा. कांय इतलें हें जावंक ना, चड वाडोंक ना, कांय ना. कित्याक सद्याक पळय काल राती आवाज येतालो, कित्याक आमी रातचे खबर आसा न्हू, सगळें शांत आसता, पूण आवाज येतालो. ते मिसायल या कितें ड्रोन खबर ना, तेंचो आवाज येतालो, सारको कळटालो आवाज. येस, पूण असो बोवाळ कसलो कांय अजुनूय जावंक ना हांगा. आनी आमी सगळे सेफ आसा, अजुनूय बरे आसा. पूण हांगा इस्कॉलाक बी सगळ्यांक हॉलिडे दिल्ली आसा. कुवेटा जाल्यार इस्कॉलाक बी सगळ्यांक हॉलिडे दिल्ली आसा. येस, आनी आतां हांव भायर सरला. म्हाका सध्या आतां कितें सामान जाय आसलें, रांदपाचें सामान ना म्हणून आतां सुपर मार्केटान, कित्याक लोकूय म्हणटा सगळें बंद आसा, तशें कांयच ना, सगळें चालू आसा हांगा आनी आमी सुशेगाद आसा.